could achieve so much so as to receive these 5 awards. Now, what are these awards? Tourism Best Small State Goa, Governance Best Small State Goa, Tourism Most Improved Small State Goa, 2 awards for tourism, Environment Most Improved Small State Goa, Economy Best Small State Goa. These 5 awards prove that we have a functional government. We have a good government which is working for the people and welfare of the people of Goa. That in spite of the setback of revenue shortfalls, that we are still taking steps that are necessary in all the sectors to bring about all-round development in all the constituencies. Tourism is the mainstay. आता मायनिंग बंद जाल्ले कारणान टुरिजमाचेर आमची इकॉनॉमी उपलब्ध आसा. टुरिजमाचेर सगळे चलता, सगळे धंदे व्यवहार चडशे चलता आनी तेन्ना म्हाका दिसता सरकार काम करता म्हणून ही 2 अवॉर्ड मेळ्ळा. तेणी मोस्ट इम्प्रूव्ड स्मॉल स्टेट गोवा हे अवॉर्ड मेळ्ळा म्हणल्यार हे खूब महत्वाचें. तेच भाशेन इकॉनॉमी बेस्ट स्मॉल स्टेट गोवा इकॉनॉमी हांव कित्याक इकॉनॉमिकाच्या बाबतींत हांव कित्याक उलयतां. 20% रेवेन्यू ड्रॉप आहा एवरी इयर लास्ट सेवरल इयर्स. कितलो इम्पॅक्ट म्हाका दिसता हेजो इम्पॅक्ट आनी हेजो परिणाम असो जावपाक जातलो की सगळे स्टँड स्टील जावपाक जातले. पूण अशें जावपाक दिला ह्या सरकारान दिला ना. बाब मनोहर पर्रीकर दुयेंत सुद्दां आसतना खूब आनी खूब बरें काम आख्खे गोंयांत चलता. तरी आसतना आरोप करपाक जाय म्हणून आरोप करता आनी चड करून काँग्रेसवाले पळय अनएथिकल स्टेप ऑफ आस्किंग समबडी टू स्टेप डावन आनी मोर्चा काडप. 2 गोष्टी आसा हितून. एक, इट इज टोटली अनएथिकल. दे हॅव नो एथिक्स इन पॉलिटिक्स वॉट्सएवर. पडला म्हणून ते मनशाचे सिकनसाचेर पॉलिटिक्स करप हे योग्य न्हू.